मिडिया मणका मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड इश्टानो आयच्या मणका मोत्या कार्यावळींत तुमकां काळजाचे खोलायकतान हांव येवकार दितां। जायती फावटी थोड्यो मोलादीक वस्तू आसतात तांचो वालोर केन्नाच उणो जायना। थोडी फावटी जशे दीस वेतात तसो तांचो वालोर वाडत वेता। आमी म्हणटले की भांगार पासून जशे दीस वेतात तसो ताचो वालोर वाडत वेता। आनी आयच्या कार्यावळींत असोच एक मालगडो कलाकार हांव तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न करता जाणें फाटली 35 वर्सां ह्या पालकाची सेवा केल्या आनी तिवूय एकाच कॅरेक्टरान आयज पासून तो वावुरला। अजब दिसलें तांकां मेळयता आनी तेन्नाच तुमी पारखितले हो मनीस कोण काय म्हूण। चलात तर मॅक्सी पेरेरा। मॅक्सी आयच्या ह्या मणका मोत्या कार्यावळींत खेरीतपणी तुका माये मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार। खरेंच हांवें तुमकां म्हटलेलें जाचो वालोर आमच्यांनी करूंक जायना। मॅक्सीक तुमी पळयला खंयच्याय तियात्रांत तो नाचता जाल्यार प्रामाणीकपणान खंयच्याय ग्रुपान तो आसलो जाल्यार प्रामाणीकपणान जो मेरेन तो ग्रुपाचो वडील जावं रायटर डायरेक्टर जो मेरेन ताका सांगना की बाबा आमचे तियात्र आमी बंद करतात तेन्ना तो दुसऱ्या तियात्रांत खंय तरी आसरो घेता। ताणें स्वताचे अशे जायते तियात्र पालकाचेर हाडल्यात। सुरवात म्हणटलो जाल्यार रुजार रॉड्रिगीसाची तियात्रांक ताणें जायतो खाण मारून ताचे तियात्र उखलून धरल्यात। जेन्ना हांव कोलवा इन्फंट जीजस हाय स्कुलान शिकतालो तेन्ना हांवें इस्कॉलान एक प्ले बरयलेली आनी ती प्ले लोकांक जावं टिचरीक सगल्याक मानवलेली आनी उपरांत तीच प्ले म्हाका परत कॅम्पाक गेले तेन्ना परत करूंक लायली। आनी त्या उपरांत फादर लुईस पिंटो ताणें एक तियात्र बरयलेलो आनी तो तेन्ना ब्रादर आसलो। ताणें ती प्ले इतली बरी बरयली आवयची देख आनी ते तियात्रान CD सिल्वा प्रोफेशनल आसलेलो आनी ते प्रोफेशनल मदें हांव म्हजी एक्टींग ताणें पयली आनी ताणें म्हाका प्रोफेशनल हितूंक पयलेच फावट बोरेपण ह्या तियात्रान वांटो घेवंक भाग दिलो। हो बोरेपण तियात्र फेब्रुवारीचे 2 तारखेर कुंकोळेच्या गांवांत जालोलो आनी त्या तियात्रान सुद्दां ते प्रोफेशनल आसले जशे परी कामोद्दे आसलो ना आयरिस्टिस डायस जासिरवाज आपलोन फॅल्सी ह्या तियात्रान ताका म्हजी भुमिका एकदम बरी लागली आनी उपरांत ताणें म्हाका आपल्या तियात्रान नाचोवंक संदी दिली आनी ताकाच लागून आयज हांव प्रोफेशनल तियात्रीस्ट जावंक पावलो आनी प्रोफेशनल आर्टिस्टा बरोबर जायतो नाचोवंक शिकलो। पळय म्हणटा पयलो तुजो तियात्र CD सिल्वा एज ए प्रोफेशनल आनी ताच्या सांगाताक ताणें तुका जायतो सहकार आनी आदार केला। पळय आदार केला आनी ताकाच लागून हांव जायते नांव वस्ती कलाकारा बरोबर नाचला आनी म्हाका एक व्हडलें भाग जे इतले व्हडले कलाकार जशे परी सॅबी कुतिनो कॉन्सेप्शन जासिरवाज कामोद्दे आसलो ना आयरिस्टिस डायस ह्या सगळ्या महान मनशां बरोबर हांव नाचला आनी तशेंच म्हाका एक व्हडलें भाग फावो जाला आनी तें म्हटल्यार प्रेम कुमाराचो एक वावराडी तियात्र इतलो फामाद जाल्लो ताणें 3रे पावट काडला तेन्ना त्या वावराडी तियात्रान म्हाका हिरोचो रोल दिलो। चलया मुखार या। तर मॅक्सी खरेंच प्रेम कुमारा सारक्या महान मनशां बरोबर तांच्या तियात्रांनी न्हेसप आनीक आयज आमचे मदले हे महान खेळगडी जायते जाण आमचे मदें नात तरी आसतना तांचो महान उगडास काडून आयज ही तियात्राची वाट चलत आसा। म्हणटच प्रेम कुमाराचे थोडे अनुभव सांगशी। प्रेम कुमार एक बरो आर्टिस्ट आनीक बरो डायरेक्टर तो एक्टींग कशें करूंक जाय तें खूद आपूण करून दाखयतालो आनीक मातशें चुकल्यार परत परत करूंक लायतालो। खरेंच तो जावन आसा एक बरो डायरेक्टर बरो रायटर आनी बरो एक्टर। होय आनीक त्या उपरांत तुका खंयच्या तियात्रांनी न्हेसोंक भाग मेवलें? हांवें चडशे
नॉन स्टॉप तियात्रान चड नाचला चडशे प्रोफेशनल डायरेक्टरांक हांव नाचला आनी तशेंच म्हाका व्हडले बाग म्हटल्यार हे जे व्हडले महान तियात्रीस्ट आयज मोरान गेल्यात तांच्या सांगाताक म्हाका नाचोवंक व्हडलें बाग मेळलेलें आसा जे आयच्या थोड्या कलाकारांक ताणें त्या एक्टरांक पळोवंक पासून ना फकत नाची नांवां आयकल्यात पूण हांवें तांच्या सांगाताक भुमिका केल्या सियाल वारीस रॉबिन वाज बेटिनस बेटी फन्स ऑफेलिया ही जावन आसात व्हडलीं कलाकारां तांच्या सांगाताक हांव न्हेसलो. खरेंच मॅक्सी आयज हे कार्यावळींतल्यान म्हाकाय एक व्हड भाग फावो जालें कारण तुजे इतलो व्हडलो मनीस आनीक इतले अनुभव आसुनूय केन्नाच तुवें आपूण सगळें जाणा अशें केन्नाच म्हणूंक ना. दिसा दिसपटी तूं शिकत आसा तरी आसतना मॅक्सी हांव लागींच्यान तुका पळयला तो रुजाल रॉड्रिगीसाच्या तियात्रांक तुवें वेगळेच पद्दतीन ताका खांद मारलो. वय रुजारी रॉड्रिगीस म्हाका असले रोल बरयतालो आनी तो जाणा आसलो म्हाका कशें पळय रोल दिवंक जाय आसले पळय ते आनी हेच खातीर हांव सदांच ताका विश्वास रावलो आनी मोरो पासून हांव ताका रावलो आनी तो मोत्तच पासून ताणें वद्द बरयलेलो तियात्र हांवें फुडें व्हेलो आनी त्या उपरांत आनीक एक ताचो तियात्र हांवें मुखार व्हेलो. वय उगडास आसा म्हाका. मॅक्सी रुजार रॉड्रिगीसाचे जायते तियात्र तूं न्हेसला जातून तुवें खडेगान भुमिका केल्यात तांची नांवां आमच्या ऑडियन्सांक शुर ताची नांवां अशीं जावन आसात हांव काळोखान सांडली आश्राम वो उजो केन्ना पावतलो हे घराक नांव दवरलें तशें आनीक जायतीं नांवां आसात म्हाका ताचो उगडास येना. म्हणजे कितले सुमार तियात्र जातले रुजारीचे वय रुजारीचे सुमार हांव 15 तरी न्हेसला. 15 तरी न्हेसला. आतां रुजारीचें जें बरोवप आसलें तें तुका सोबो सारकें तो कॅरेक्टर बरयता आसतनाच तुज्या भितर जी कला आसली तोवूय ती भायर काडपाचो प्रयत्न करतालो. तर तुजी खडेगान भुमिका ज्या तियात्रांनी तूं खडेगान न्हेसला रुजारीच्या तियात्रान म्हाका जायत्यो बरे रोल मेळ्ळ्यात जशें बरें आश्राम हांव काळोखान सांडलें म्हाका ताणें इतलो बरो रोल दिलेलो हांव एक्टींग करता आसतना लोक रडटालो आनी येवन भितर म्हाका सांगतालो खरें तुजें एक्टींग बरें जालां आमी तुज्या खातीर रोडल्यात म्हणून आनी तेन्ना म्हाका व्हडली खुशालकाय भोगताली जेन्ना लोक ह्या म्हजे सोशी येवन म्हाका सांगता तुजें एक्टींग बरें जालां म्हणून तेन्ना इतली व्हडली खुशालकाय आनी कसलीच ना. मॅक्सी तुवें न्हेसपाचेर सदांच भर दिल्या हाचें खाशेलपण कितें. न्हेसपाचेर भर दिला म्हणजे आमी ऑडियन्साक फुड्यान येतात म्हणटच ऑडियन्साकूय एक्टर बरो दिसोंक जाय एक्टर न्हेसता तें बरें दिसोंक जाय तेन्नाच तुजी भुमिका ऑडियन्साक बरी लागता. आनीक ऑडियन्सा मदें तूं येताना तूं म्हाका जाय तशें न्हय ऑडियन्साक जें कितें जाय तें आमी दाखोवंक जाय. आतां केन्नाय तुज्या हातीन जी पार्ट पडटाली स्क्रिप्ट पडल्या उपरांत ह्या भुमिकेचेर तूं कसो अभ्यास करतालो म्हणजे ताजें न्हेसप कशें आसतलें उलोवप कशें आसतलें चलप कशें आसतलें हाचेर केन्ना तरी. जेन्ना म्हाका डायरेक्टर स्क्रिप्ट दिता तेन्ना हांव रोखडोच शिकना पयलीं ती हांव ताची सोजमणी काडटा एक एक डायलॉगाचो मिनींग घेता आनी जरी तो म्हाका डायलॉग बरें दिसोंक ना जाल्यार हांव डायरेक्ट डायरेक्टराक सांगता हे म्हाका मानोक ना दुसरे भाशेन कर म्हणून आनी जरी तो डायरेक्टर थोडे फावटी म्हाका सांगता तुका जाय तशें कर म्हणून आनी तेन्ना हांव म्हाका जाय ते परी म्हाका म्हणूक बरीं दिसता तशी हांव डायलॉगां बरयता. म्हणटच तुजी जी डायलॉगां जी तूं म्हणपाचो प्रयत्न करता ताजेर तुका चड विश्वास आसता आनी ती वजनादीक जातात. जेन्ना हांव बरयता तेन्ना ती डायलॉगां वजनादीक जातात आनी लोकांच्या कानाशी पावतात आनी ती कानाशी पावोवंक म्हाका जाय तसो सयग मेळटा. जेन्ना हांवें बरयलेली डायलॉगां हांवें म्हणटोच जेन्ना कस्टम ऑफिसराचो रोल आसा तेन्ना कस्टम ऑफिसराची ओरिजिनल आंगली हांवें घेतल्यात आनीक इन्स्पेक्टर आसा तेन्ना इन्स्पेक्टरा भाशेन न्हेसता आनीक तसो गरीब जाय गरीबाचो रोल आसत जाल्यार गरीब कसो दिसोंक जाय म्हणटच हांव गरीबा भाशेन न्हेसता. हिरोचो रोल आसतोच हिरो परी न्हेसता अशें कॅरेक्टर आसात ते प्रमाणे हांव म्हजें ड्रेसींग करता. रंगीत कपडे घालून फ्लोरोसेंट रंगाचे कपडे घातले जावं दुसरे दुसरे कलर मिक्स करून कपडे घातल्या उपरांत ते कॅरेक्टराची उंचाय अदीक वाडटा अशें तुका दिसता. जरूर जेन्ना आमी लायटी फुड्यान उबे आसतात तेन्ना ते लायटीक त्यो रंगीत कपडे एकदम मानवतात आनी ताचे वरवीं ते लायटीचेर ते लोकांक बरें दिसतात पूण ते बिश्टे घालून भोंवत जाल्यार ते बरें दिसचे ना फकत स्टेजीर तुवें रंगीत कपडे घालचे पडटात.
आनी हे सगळे करता आसतना थोडे फावटी आमकां आमचे मोचे ते पासून दुसरे घेवचे पडटात. हांव एक एक सिनीक एक मोचे चेंज करता, एक सिनीक एक ड्रेस चेंज करता. म्हजे पॅन्ट पासून हांव एक सिनीक एक घालता. म्हणटच ही सगळी मांडावळ इतली वर्सां तो करीत आयला. होय, कित्याक तूं तर स्टेजीर उरतलो, लोकां नदरे मुखार उरतलो जाल्यार तुवें तुज्या न्हेसपान बदल करूंकच जाय. मॅक्सी तुका खंयचो तरी एक डायलॉग तुज्या तोंडार आसतलोच रुजारीचो. होय, हां, एक डायलॉग. रुजारीच्या तियात्रांचो हांव काळोखान साडली ह्या तियात्रांत एक डायलॉग आसलेलो. जेन्ना म्हजी घोडकान म्हाका विचारता मोग म्हणचे कितें काय म्हणून, तेन्ना रुजारीन तो डायलॉग असो बरयलेलो. सांगता, तूं म्हजो मोग करून आजुनूय तूं नकळो मोग म्हणचे कितें पळयतो, तुका जाणा जावंक जाय न्ही सांगता जाल्यार आयक. एक पारवो आसलो, तो पारवो एके दोये रोजरीच्या फुलाच्या मोगान पडलो. तो पारवो सदांच ते रोजरीच्या दोया फुलाशी येतालो आनी त्या रोजरीच्या दोया फुलाक सांगतालो हांव तुजो काळज जाणता मोग करता म्हणून. एक दीस त्या रोजरीच्या दोव्या फुलान त्या पारव्याक सांगलें, जोरी तर तूं म्हजो खरो मोग करता जाल्यार आपल्याक दोवे आसा ते तांबडे कर आनी तुज्या मोगाची गोवाय दी म्हणून. आनी तूं जाणाय तेन्ना त्या पारव्यान कितें केलें पळय ते रोजलीच्या झाडाक कांटे आसलेले, त्या कांट्याक आपलें आंग लावून आपल्या कुडीक गाये केले आनी ते रोगत व्हांवताले. ते सगळे रोगत ते रोजलीच्या दोव्या फुलाचेर वचून ते दोवे आसलेले फूल रोगतात तांबडे केले आनी तो पारवो बाबडो त्याच रोजलीच्या फुलाशी मेलो. वच जावन आसा मोग हायसंता, वच जावन आसा मोग. मॅक्सी, ह्या रुजारीच्या डायलॉगांचो आजूय अर्थ तसोच आसा आनी आयज जायते मोग करणार जायते तरणाटी ह्या डायलॉगाचो तांकांय फायदो जावं येता. जातलोच, कित्याक रुजाऱ्यो जे कितें बरयता ते 20 वर्सां तो फुडें आसलेलो. आयज पासून ताची डायलॉगां जायते डायरेक्टर यूज करतात, जायते ताच्यो प्ले बरयलेल्यो, जायते ताच्यो स्टोऱ्यो आजुनूय ते बरयतात. कित्याक हांव जे तियात्रार नासला, जेन्ना हांव तो तियात्र पळयतोच म्हाका गमता हें रुजारचें म्हणून. मॅक्सी, रुजारीचो एक अर्दो उरलेलो तियात्र तुवें मुखार व्हेला. होय, ताचें नांव? ताचें नांव जावन आसा चिखलांतलीं साळकां. आनी तो लोकांक कितलो मानलो, जायत्या लोकांनी येवन म्हाका शाबासकी दिली, कारण आमी रुजारीचो वद्दो आसलो तियात्र सोंपयलो म्हणून. आनी तो लोकांनी इतलो मानून घेतलो, सगळे रुजारीचो उगडास करूंक लागले. लोकांनी म्हाका तो तियात्र बरयलो वाखाणलो म्हणून हांवें म्हजें तियात्र बरोवंक सुरू केलें. आनीक हांवें जायते तियात्र बरयले, पूण जायते जाण म्हणूंक लागले हांव रुजारीचो तियात्र वो ताची डायलॉगां कॉपी मारता म्हणून. आनीक ह्याच खातीर लोकांक दाखोवंक जाय म्हणून हांवें रुजारीच्याच नांवाचो एक तियात्र बरयलो. ताणें त्याच नांवाचो तियात्र बरयलो आनी तें नांव जावन आसा उजवाड पालयलो. उजवाड पालयलो हांवें जेन्ना तियात्र बरयलो तेन्ना जायते बाणावलेचे मनीस येवन तो तियात्र पळयले आनी ते उपरांत म्हणूंक लागले हातूंत रुजारीचें कांयच ना म्हणून. फकत लोकांक दाखोवंक हांवें तो तियात्र बरयल्लो, हांव रुजारीची कॉपी मारिना म्हणून. मॅक्सी, रुजारीच्या तियात्राचेर उलयता आसतना म्हाका उगडास आसा रुजारीच्या एका एका तियात्राचे कितलेशे प्रयोग जाताले. होय, चडांत चड कितले प्रयोग तूं न्हेसला? ताचे सेंचुरी शो जायते तियात्राचे जाल्यात, तातूंत हांवें भाग घेतलेलो आसा. जशे परी आश्राम, हांव काळोखान साणली, वो उजो केन्ना पालवतलो, हें झूज केन्ना सोंपतलें, डिसेंबराची 25 तारीख, अशी जायते तियात्र ताणें बरयले, ताचे सेंचुरी जालेली आसात. आनी जेन्ना तुवें तुजें पेन हातांत घेवन तुवें स्वताचे तियात्र कितले बरयले आसतले? हांवें म्हजे स्वताचे 18 तियात्र बरयले आनी ताचीं नांवां जाय जाल्यार म्हज्यान तुका सांगूंक जाता. बरें. आमची ताण बागोयात, तूं फाटीं आसा, पिराय, देणे, देव जाणा, गोर मोडात गोराबो सांबाळात, अशीं जायतीं नांवां आसात. हांवें म्हजे स्वताचे 18 तियात्र बरयल्यात. ते तियात्र तुवें बरयल्यात, ताची स्क्रिप्ट तुवें सांबाळून दवरल्या काय? सगल्यो स्क्रिप्ट म्हज्या लागीं आसात, पूण एकूच स्क्रिप्ट ना म्हटल्यार हांवें पयलो तियात्र बरयलेलो पागार. तो इतलो हिट जालो, लोक आजुनूय त्या तियात्राचो उगडास करता.
पूण म्हज्या फुडक्या नशिबान हांवूच नकळो तो बूकूय आसा वयर. कारण आयचे आमी म्हणटात ते भाशेन जो तुजो वावर आसा हांवें आदींच म्हटलां की खूब अनुभवान भरलेलो खूब अनुभवान पिकलेलो मनीस तूं. तरी पूण जें अठरा तियात्र बरोवनूय तुवें आजुनूय तुजें मोठेपण दाखोवंक ना. कोणें एक दोन तियात्र बाजारांत हाडटात आनीक इतले ते व्हडले म्हणटात की आपल्याक लागतलो कोणूच आसना आनी पळोवंक गेले जाल्यार तांचें स्वताचें जायते फावटी कांय आसना. तुका खरें सांगचें म्हटल्यार हांव एक्टर कसो हे पालकाचेर आयला आनी उपरांत डायरेक्टर जालो. आनी जेन्ना हांव म्हजें तियात्र बरयता तेन्ना हांव डायरेक्टर कसो वागना, हांव एक एक्टरूच कसो. आनी म्हज्या एक्टराक सत्य दिता, कोणाकूय कितें चुकलें जाल्यार ताका सांगपाचें आनी तेवूय म्हाका सांगतात हें बरें दिसना, हें अशें करूंक जाय, तेन्ना हांव करता. आनीक हांव तांचे मदें आसता आनी फकाणां करूंक हांव पयलोच तांचे मदें. म्हजो तियात्र म्हणून हांव सेपरेट कसो रावना, हांव एक्टरा बरोबरच आसता, तांच्या बरोबर भोंवता. हय, तुज्या तियात्रांत चडश्यो कसल्यो भुमिका केल्यात? हांवें सगल्यो भुमिका केल्यात. 12 जाणटेल्याची विलियन जाला, हिरो जाला, मागीर गरीब जाला, अशे जायत्यो भुमिका केल्यात. भाव जाला, देर जाला, अशे जायत्यो भुमिका केल्यात. पूण सगल्यो हिरोच्या लेवलाच्यो भुमिका. होय, एक हिरो कसो आजुनूय तोच तेज तोच पावर तीच ताकद तुवें दाखोवपाचो प्रयत्न केला. अजूनय म्हाका ती शक्ती आसा आनी अजूनय लोक म्हणटा हिरो सोंपता म्हणून. आनी जेन्ना म्हाका दिसतलें लोकांक तरी म्हाका मानूंक घेवंक ना जाल्यार हांव म्हजे हिरो पण सोडटलो. सो फाटींच मिनी मारियोचो तियात्र जालो, खेवपाची बावली न्हय, हिरोईन केदी म्हजे दुये सारकी आनी हांव ताचो हिरो. मिनी त्या बांदाराचो तियात्र जालो, हिरोईन धाकट्यो, तरी आसतना लोक मानून घेतात. कितले सुमार तियात्र न्हेसला तूं? तियात्र 400 सुमार तियात्र नासलो तो. आनीक शोज जाले ते कोंत आनीक हिशेब ना, म्हाका दिसता 4000 वयल्यान जातले. आतां हे सुमार 400 तियात्र तूं न्हेसला, तांतलो तुका चड आवडलो तो खंयचो तियात्र? चड आवडलेले म्हणजे जायते आसात. जशे परी बाटली, मागीर रुजारीचो हांव काडूकां साडली, हें झूज केन्ना सोंपतलें, वो उजो केन्ना पालवतलो, आश्राम, अशे बरे नावलौकीक तियात्र आसात. जातून तूं चड अदीक चड फामाद जाला म्हणटा तो बाटली तियात्राचेर. पास्क्वाल रोड्रिगीस तेन्ना हांव पयलो नवोच कलाकार. आनी बाटली शो जेन्ना हांव सायड रोल करतालो, लोक भितर येवन म्हाका पळोवन रडटालो, कित्याक हांव म्हजो एक दोळो काडटलो आनी तो दोळो हांवें असलो करून दाखयलेलो. लोक स्पेशली तो दोळो पळोवंक येतालो, दोळो कसो केला काय म्हणून. आनी त्या शोवाचे जायते शो जाले आनी त्या शोवान म्हाका इतलें नांव मेवलें. मॅक्सी म्हणटा तो स्टेजीचेर फामाद जालो. मॅक्सी, तुकाय ह्यो थोड्यो आरती करूंक चान्स पडलो. वेगवेगळी भुमिका करता आसतना वेगवेगळी, म्हणजे आमी जायते फावटी स्टेज सेटअपांत जो स्टेज मॅनेजर आसा ताच्यो थोड्यो जबाबदारी आसतात, त्यो जबाबदारी तुवें स्वताक हाताळपाचो प्रयत्न केला. होय, रुजारीचो एक तियात्र आसलो डिसेंबराची 25 तारीख. त्या तियात्रान रुजारीन फकत बरयलेले 3 नखेत्रां आसतात म्हणून, एक पयलें, एक उपरांत दुसरें आनी तिसरें. आनी ते रुजार म्हूण म्हाका विचारतालो सीन कशें करुया काय म्हूण. तेन्ना हांवें म्हज्या एका इश्टाक धरलो आनी ताच्या लागीं विचारले कशें करुया काय म्हूण. आनी ती सीन हांवें करून हाडल्यो आनीक ती सीन इतल्यो बऱ्यो दिसल्यो. हांव डायलॉग मारतालो, एक डायलॉगाचेर 1 नखेत्र आसताले, उपरांत दुसऱ्या डायलॉगाचेर दुसरे नखेत्र आसताले, अशी 2 नखेत्रां आसतालीं आनी ते लोकांक एकदम बरें दिसतालें. आनीक असल्यो नॉवेल्टी करपाक फकत एकटोच हुशार म्हणटा तो रुजारो रॉड्रिगीस आसलो. ताणेंच ह्यो नॉवेल्टी करून स्टेजीर दाखयल्यात आनीक उपरांत आतां जायते जाण करता. रुजारीचो एक खेळ तियात्र म्हटलो काय ना, तातूंत कितले कांत आसताले? तातूंत 10-12 कांत आसताले. आनी तातूंत जी कॉमेडी आसताली ती पार्टीन मिसळ जावन आसताली. होय, ती रुजारी आपुणूय करतालो आनीक दुसरे ताका सपोर्टींग दुसरो कॉमेडियन आसतालो. आनी उपरांत रुजारी चड कॉमेडी करूंक वचनासलो, 2-3 एंट्री मारतालो, मागीर उपरांत दुसऱ्यां कॉमेडी करतालो, दुसरे कॉमेडी करताले. तो फकत 1-2 एंट्री मारतालो. आनी ओपनिंग एक आसतालें. ओपनिंग ताचो वेगळे तरेचो आसतालो. एक नॉवेल्टी तो दाखयतालो.
तें कांतार चेडवांक आसपाचें. हांव तें म्हणून दाखयतां, गोडेक हांव विसरत तरी आसतना म्हणून दाखयतां. पळयात चेडवां कसली कसली कोत्ता ती फॅशन, मोटवे विस्तीत घालता 60 वर्साचे माशेन, माशेनाक पळयतत चेडे रावतात आशेन, लुटीन माशेनाक कोणूय काडटात पोशेन. चेडवां वयताना मिसाक वयता कशी दिसता दांचाक बरें न्हेसो दोरात तुमची क्लास. थोड्यांचो उक्तो गडो सगल्यांचो वेता दोडो, कुमन्या पासून दिवंक जाता त्रास. सकल विस्ती दाख व्हडलो काट फाटल्यान उक्ती दोत्ता फाट पळयतो चेडे कोत्ता तुमची आस. मिसाक वयताना तरी री तुमी दोरात बरी, जायना जाल्यार मोरात घेवन फास. हे कांतार जेन्ना म्हणलें ताणें तेन्ना सगळे चेडे विसल्स मारून ताका परत परत आपयताले आनी ते परत परत येताले. उपरांत हांवें चिंतलें जरी तर ताका परत परत आपयतात जाल्यार ताका हांव आनीक दुसरेच भाशेन घडोवन दितलो म्हणून. आनीक हांवें प्रादिलाक सांगलें पळय आतां चेडवांक तासले म्हूण चेडे फिवणी घालतात, आतां हांव तुका चेड्यांक तासता तशें कांतार बरोवन दितां. मागीर हांवें तें कांतार बरयलें आनी तें अशें म्हाका तासली म्हूण चेडे पळय खोशेनूच आसता, पूण चेड्यांची खबर सांगोंक लज म्हाका दिसता. इगोर्जेन शर्माव चालू तुमी पात्याचेर आसता, वरात सिगरेट्यो ओडून वरात पेपरी वाचता. मिसाक गेले म्हूण जायना सजमो नाका देव पळयना, चिंता तुमी देवाक फटोवपा. थोडे जायनासतना कुमसार कुमन्यांवाक आसता मुखार, कुमन्यांक घेतात चेडवांक दाखोवपा. सांजेची जातोच सामोरी आदिंगारान रोजार कोरी, आतां बारान आसता शिकोवपा. थोडे पिवन जातात बेबे, तसल्यांक रस्त्यार धरून उबे, नारकासूर करून जाय लासोवपा. जेन्ना ताणें कांतार म्हटलें तेन्ना चेडे सगळे उश उश म्हणपाक लागले आनी चेडवां विसली मारूंक लागली. होय, तेन्ना रातल्या भितर येवन म्हाका सांगूंक लागले मॅक्सी पळय चेडो सगळे चेडे उश उश म्हणटात. हांवें तुका शाबासकी, कित्याक चेडवांक तासले म्हूण चेडे विसल मारूंक लागले आनी चेड्यांक तासले म्हूण चेडवांक तापडी ताडयो मारूंक लागले आनी चेडे उश घालूंक लागले. पूण उपरांत तें कांतार बरें हिट केलें. तुजें स्वताचें अशें कंपोजींग करूंक जाता? हय, हांव कंपोजींग करतां. कारण ही तुवें ट्युनाचें सोड, पूण ही जी कंपोजींग जी उतरां तुवें मांडून हाडल्यान ती उतरां तुवें बेस बरी मांडून हाडल्यान. ना, हांव सदांच केन्नाय कान दिकून कंपोज करता तेन्ना मागीर म्हजी रायमिंगा म्हाका घट जाय. हांव रायमींग अशी तशी केन्नाच काडिना. आतां एक कांताराचेर तुवें आयकलां आसतलें रायमींग कसली पळय ती, म्हणूनच म्हटलां. कारण जेन्ना रायमींग घोट आसतात तेन्ना तूं ती उतरां पासून विसरना, ती उतरां त्या घडपांचेर आपुणूच येतात. आतां म्हाका तियात्रान कांत दिकून दिले जाल्यार न्हू हांव म्हाका एक एक पाट जाय तें रायमींग घालता आनीक डायरेक्टराकूय सांगता पळय हें उतर बरें दिसना, अशें बरें दिसतलें. तेन्ना डायरेक्टर एक्सेप्ट करता आनी डायरेक्टर म्हाका हें पासून सत्या दितात तरी तो म्हाका डायलॉग जाय, तिंगा डायलॉग घालून. हय, तुज्या अनुभवान तुज्या परस थोड्या डायरेक्टरांक तुज्या परस अदीक अनुभव ना. ना, ही फिलोसॉफी सगळे लागीं जायना. आनीक म्हाका अजून एक उगडास आसा. जेन्ना म्हजो एक तियात्र पंचवाडी जालोलो तेन्ना दोग चेडवां भितर आयली आनी म्हाका सांगलें मॅक्सी आमी तुज्या तियात्रां कित्याक येता ते जाणें, म्हाका तुजी फिलोसॉफी बरयता न्हू ती एकदम लायक जाता, फकत तुजी फिलोसॉफी आयकोंक आमी येतात म्हणून. तेन्ना म्हाका इतली खुशालकाय भोगली लोकांक म्हजें कितें तरी मानवता म्हणून. हांवें म्हज्या जिवितांत केन्नाच कोणाक घात करूंक ना. हांवें सगळ्याक म्हजो आदार दिला, पूण जायत्यांनी म्हाका फटयला, जायत्यांनी म्हाका अशें दुखयलां, पूण हांव कांयच म्हणना. मॅक्सी, म्हाका दिसता तुवें तुजें जें बरोवप आसा तें चालूच दवरचें. तुवें केन्ना तरी केन्ना वर्साक 2-4 अशें न्हू पूण एक 3-4-5 वर्सांनी पासून एक तियात्र भायर काडपाची तुजी तसवीज आसची. तियात्र काडटलो, पूण केन्ना म्हाका जरी तर फावो ते एक्टर मेळतूच जाल्यार. कारण हांवें पळयलां सारके न्यू कलाकार घालून म्हजें बरोवप बरें आसता. लोक म्हणटा तुजी स्टोरी एकदम बरी, रायटप बरें, पूण कलाकार तितलें नांव वस्ती आसना. आनी हांव सदांच नव्या कलाकारांक चान्स दिता. हांवें म्हज्या तियात्रान प्रोफेशनल केन्नाच घालूंक ना, सगळे नवे कलाकार. तरी आसतना हांवें शो करून म्हजे 40-50 शो जाताले. म्हण लोक म्हजो शो वाखाणटाले. आनीक पूर्ण हॉलांनी लोक फकत व्हडल्या कलाकारांक पळयता. व्हडल्या कलाकारांक पळयतात म्हणचे परस तूंय एक व्हडलोच कलाकार. हांव एक व्हडलो कलाकार, पूण लोकांक कितें जाय, सिंगर्स जाय, बरे सिंगर. आनी लोकांक वळखता ती तोंडां जाय. लोक जे कोण कितलेय बरें एक्टींग करून जो लोक ताका वळखना तेन्ना लोक
तियात्रां केन्ना. आयज तुवें जायते तियात्र पळयल्यात, तूं न्हेसला आनीक दिसान दीस नवे नवे तियात्र बाजारांत येत आसात. म्हणटच ह्या तियात्रांचो दर्जो आनीक वाडचो अशें तुका दिसता? जरूर तियात्राचो दर्जो वाडोवंकूच जाय. आनीक तियात्राचो दर्जो वाडोवंक हांवें जायते फावटी प्रयत्न केला आनीक म्हज्या मनान जाय त्यो येवजण येतात, पूण पयशांक लागून मातशें भिरांत दिसता. जरी तर हांवें इतले इन्वेस्ट केले जाल्यार ते परत येत काय ही भिरांत लागता. इतले पयशे इन्वेस्ट करून जरी तर ते येना जाल्यार कसलो फायदो. जे आमी स्टेज सेटींग दाखयतात ते सारकें ना. आमी गरिबाचें घर दाखयतात पूण पड्डो आसता गिरेस्ताचो. तशेंच आमी फायल्यो लायतात, त्यो फायल्यो कोणूय लायतलो, पूण त्यो घर कशें दिसोंक जाय. जेन्ना घरान सोफा आसोंक जाय, आलमार आसोंक जाय, शोकेस टीव्ही अशें आसोंक जाय. पूण आमी आमच्या तियात्रान आसना. आमी फकत फायल आसता आनी पड्ड्याचें घर करतात, गार्डन पड्ड्याचें गार्डन करतात. पूण नाटकांक हांव जायते फावटी बॉम्बे तियात्राक गेल्ले कोण हांवें नाटकांक पळयल्यात. तांचे बोंगले ते सारकेच बोंगले दिसतात. तशें गार्डन कशें दिसता, पूण जें आमच्या तियात्रान दिसना. आनीक हें डायरेक्टराक तांकां तांचे लागीं गळो ना हें करूंक. कित्याक कितलो देस्पेस केलो जाल्यार तो देस्पेस बरो दिवंक जाय. आनी तेच तसले तियात्र केले जाल्यार चड शो जावचे ना, 10 ते 12 शो. मॅक्सी, आदीं तियात्राच्यो ज्यो जायराती येताल्यो तांचेर बरयलेलें आसतालें कलाकारांचो आदल बदल जाता म्हणून. पूण आयज तियात्रान कितलेशे कलाकार बदली जातात, हाचेर तुजें मत? बदली जातात म्हणजे एक कलाकार जेन्ना 2-3 तियात्र घेता तेन्ना तियात्र क्लॅश जाले म्हणटच ताका बदली करचोच पडटा. खरें म्हटल्यार एक कलाकारान एकूच तियात्र न्हेसलो जाल्यार लोकांकूय फावो तें मेळटा. पूण लोकांक ते जाय आसता, डायरेक्टरांकूय जाय आसता, डायरेक्टर सजमोन घेतात. जे भाशेन रुजारीचो वावर तुवें लागींच्यान हाताळ्ळा, तुवें पळयला, तर तुजे अशें कितें वेगळे कितें विचार आसात? अशे वेगळे विचार म्हणजे पयलीं स्वतंत्र हांव देवाक दिनवासतान ताणें म्हाका एक ही एक्टींग करपाचें भाग दिलें. म्हाका ह्या संवसारान धाडलो आनीक ह्या संवसारान हांवें जायतें नांव जोडलें. आयज म्हजी एकूच आशा आसा, हांव ह्या संवसारान जियेला. हांवें म्हजे कितले भाव भयणाक पळयल्यात, तांकां थोड्यांक कुडीचे सांजे आसनात, थोडे बेरे मोने कुड्डे, पूण देवान म्हाका सगळे सांजे दिवन बसल्या. देखून म्हजी एक आशा आसा, जेन्ना हे म्हजे दोळे धांपतूच म्हजे कुडीचो खंयचोय सांदो कोणाकूय बऱ्याक पडटा जाल्यार हांव तो दिवंक तयार आसा. देखून हांव मागतां, म्हजे फॅमिलीक देखून सांगता, म्हजो खंयचोय कुडीचो सांदो जरी म्हजो हांव मोत्तूच कोणाकूय बऱ्याक पडटा जाल्यार ताणें ताका दिवचो. मॅक्सी, हांव काळजाचे खलायकतान तुमकां चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. तुकाय देव बरें करूं देंवतन बाब. आयज तुवें म्हाका ही संदी दिली तुज्या फुड्यान बसोन, हो मोलादीक वेळ तुका दिवंक, आनी तुजोय मोलादीक वेळ तुवें म्हाका दिलो. तुका चड आनी चड देव बरें करूं. इतल्यानूच आयची मणकामतें कार्यावळ मॅक्सी सांगता हांव हांगाच सोंपयतां. हांवें तुमकां म्हटलां, जे भांगर तिगता तसलेच तुमी जायात आनी जे भाशेन मॅक्सीन आपलो पालकाचेर वावर केला तेच भाशेन तुमचोय वावर फुडें व्हरात. इतल्यानूच आयची मणकामतें कार्यावळ हांगाच सोंपयता. आदिवस.